नुस्तें घेता हे अनलिगल मारता ते अनलिगल मारून आमकां नुस्तें कांयच मेळना आमी म्हयन्याक पळय नुस्तें मारता ते एकाच दिसा ते व्हरता हे आमच्या गोवोरमेंटान हांकां मातशें पोस्ट करचें आमचे दोनापावल सोडच्या 5 किलोमिटर तिंगा भायर दवरचें चलता ते तेणी पळोवपाचें आमचें कित्याक हे आमकां कांयच मेळना आतां दिसांनी नुस्तें येयलेलें इतलें नुस्तेंय कांय ना दिसाचें जर आमकां नुस्तें लायल्यार रातचें तें सगळें खाताय तांकां कोण पळयतलो ते पासत आनी कांयच मागना फकत आमच्या मिनिस्टराक आतां मागता फिशरीच्या आमच्या ते पळय इल्लीगल चलता ते तुवें मातशें बंद करचें सांगचें म्हणल्यार आमच्या फिशरी डिपार्टमेंटान अजून कायदो ना आनी कायदो नासल्या कारणान हिंगा जायते वायट गोश्टी घडटा इल्लीगल तहेन जाता नुस्तें मारपाचें पूण आनीक एक तुमकां सगल्यांक एक तुमी जाणा आसतले नावशे गांवांत ते कितें येवपाचें हांव ते सराक सांगता आनी फिशरी मिनिस्टराकूय हांव सांगता थंय आमची मॅडम आसा पूण आमचो MLA कसल्या कारणाक लागून संध्याकाळ पावोंक ना तेन्ना म्हाका फोन केलो ताका लागून जे नावशे येवपाचें आहा हें व्हडलें संकट येवपाचें आहा ताका लागून मागता हांव फिशरी मिनिस्टराक तुवें नावशे येवन पळोवचें तो गांव हिंगासर येवन पळोवचें आनी जे इल्लीगल जाता हिंगा जायतीं वर्सां जालीं आनी आमकां जितके मिनिस्टर येयलेले ते फक्त सांगता लॉ करया लॉ करया लॉ करया पूण आजून खंयच्याच मिनिस्टरान करूंक ना आनी तो गोंयांत म्हाका दिसता जावचें नाय लॉ कित्याक हे निश्चय सोंपतलें आनी तो लॉ जातलो जे इल्लीगल फिशींग करता आमच्या ह्या दर्यांत आनी 500 लोक वा 1000 लोक ह्या दर्याचेर काम करता बारीक नुस्तेकार ते बारीक नुस्तेकार ह्या आमच्या दर्यांत काम करता आनी जेन्ना हे बारीक नुस्तेकार आपली बायल भुरग्यांक शिकोवप दिता जावं बायल भुरग्यांचो आपलो फुड्यार करता आनी आपलें पोट बारीक बारीक धंदोक चलोवन आपलें पोट भरता पूण हे थोडे जाण आसता ते कितें एकलो 2 जाण आसता वा 5 जाण आसता ते हे हजारूय लोकांक मारून आपूण एकलो जिवोवपाक सोदता तेन्ना आमी खंयचें घर इलिगल आहा पळय ते फायंड आवट करूंक शकना गांव वाचोवपाक जाय बरोबर हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां इलिगल फिशींग हांगासर जाता पयलींच्यान चालू आसा इलिगल फिशींग जावपाची झगडी सुद्दां जाली ह्या लोकांची आनी वास्कोकारांची जाला काय ना सर म्हाका एक क्वेश्चन विचारपाक जाय हो इशू केन्नाच्यान चालू आसा पयली मिटींग जाली आमची मरिना ओपोज करता मरिना एक व्हडलें संकश्ट काय ना फूल स्टार्ट फ्रॉम हॉर्शेल टू वेलसांव 10 किलोमिटरच्या रेडियसान अकस्मात काल एक फिशिंगेची एक मिटींग अनाउन्स जाता इलिगल फिशिंगेचो इशू रिजॉल्व करपाक वो रिजॉल्व करपाक लागून जाता काय जे दुश्मन आहा ताका आनीक उजो घालून सेपरेट करपाक जाता हे एक क्वेश्चन माझ्या मनान येयला तुम्ही जाणत हे आता हांव हांगासर शिद्धोना आयल्यार 1 वर्स जाला 1 वर्स मायजूच पूण पोरूंच्या वर्सा एकदम गंभीर वस्त घडली हांगासर म्हणजे मारामारी जावन एकामेकाक मारपाची स्वाद कशी जाल्ली आनी ताका लागून मागीर आमी मिटिंगे घेतलेल्यो हे इलिगल फिशींग म्हणजे नदीचे भितर बोटींनी ट्रॉलरांनी आनी व्हडी जांकां एके तरेचे परसीन फिशींग चालू जाता ते हांगासर करचे न्हू म्हूण कायदो आसा 5 किलोमिटर पयस दर्याचे देगेरसान 5 किलोमिटर पयस पासून तांच्यान करूंक जायना म्हणून हें कितें नवें न्हय हें आदलेंच आमच्या कायद्या प्रमाणे तरी आसतना हो कायदो मोडून मागीर हे फिशींग चालू आसून ताचो प्रभाव हांगासर आमचे नदीचेर दोडेर जे आपले धाकटें फिशींग चालू आसा तांचेर पडटा ही मिटींग म्हाकोडे फिशरमॅन येयल्ले घरा कडेन हॉटशेल दोनापावल नावशी कात्रा बांबोली श्रीगांव 3 दिसां पयले आतां 1-2-3 दिसां पयले आनी हिंगा इल्लीगल सदांच चलता म्हूण ते म्हाका सांगताले आनी हांव तांकां सदांच सांगतालो बाबा आमी मिनिस्टराक हाडून मिटींग करया म्हूण गेले ते फ्रायडे हांव मिटींग करपाचें आसलें पूण
ते कडेन ती ऑर्गनायज जावंक ना. त्या खातीर आयज ही मिटींग ही फिशरमॅनांनी आपयलेली आसा, नुस्तेकारांनी, ट्रेडिशनल फिशरमॅनांनी. आनी ह्या कारणान कोणूय कितेंय जर उलोवपाक सोदता जाल्यार हांवूय मिनिस्टरा कडेन माफी मागता. हे कोण कितें उलोवन आतां गेले, कित्याक तुमी हे फुडें उलोवपाक सोदना. तो म्हणून लागलो आपूण आनी कांय उलयनाय, तेका लागून हांव तुका कडेन माफी मागता. हे तूं फिशरमॅनाक लागून आमी हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय. फुडलें मारिना जें कितें आसा तें आमी फुडलें मारिनान तें घेतलेलें आसा आनी हेजे फुडें घेतलेच, हातून दुबाव ना कोणाकूच. हिंगा कोणाकूच डिवायड करूंक सोदना आमी. आमी सगळे एकठांय रावन आमी हे फिशरमॅनाचें हें बंद करपाक जाय. 2009 सान हो प्रोजेक्ट कारवाल कन्स्ट्रक्शनान हे आमची MPT कडेन लीज केलेलो आसा, जे आमच्या नावशी गांवांत येवपाचें आसा. आमकां कोणाकूच नाका, खंयच्याच लोकांक, जावं नावशी, जावं काकरा, वडशेल, बांबोली, दोनापाव, लागशी, सिड्डणकारांक कोणाकूच हो प्रोजेक्ट येयलेलो नाका. आमकांय नाका, आमी सपोर्ट करीत येयलेले आसात. आनी हांव सगळ्या लिडर्सां कडेन मागता, फाटीं आमी मिटींग केल्ली, मिटींग सगळ्यांनी लिडर्सांनी केल्ली, हांवूय आसलो. सगळे एकठांय जावन आमकां ओपोज आमी केलेले आसात. मागता मिनिस्टरा कडेन, तूं फिशरी मिनिस्टर, नुस्तेकार भाव आसात, आमचे नुस्त्याक मारपी बारीक लोक, आनी हो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार आमकां सगळ्यांक नुस्तेकार भावांक आख्याच कोस्ट हे आमच्या रिव्हराक त्रास जातले. तुजो सहकार, मॅडमीचो सहकार हांव मागता, कोणाकूच नाका. मिनिस्टराक जावं आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन डिस्कस करचेंच पडटलें. जो आमचो कन्सर्न मिनिस्टर आसा तेका भागाक घेवचो पडटलो, एलोंग विथ सगळे आमचे कन्सर्न लिडर्स आसात. हांव CM कडेन अपॉयंटमेंट घेवपाक गेल्लो, पूण CM आउट ऑफ स्टेट गेल्लो आसा. येयलो म्हणटर हांव आमच्या लिडर्सांक घेवन वयतलो. कलेक्टराच्या फुड्यान केन्ना ते वचपाचे आसा ते आमी बरोबर वयतले. पूण एकूच मागता, हेजेर तुमी आमी सगळ्यांनी नदर दवरपाक जाय. आयज हांव हांगा येयले म्हाजे तालेगांवचे लोकांक सपोर्ट करपाक, ते ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आसा. आनी म्हाका उगडास आसा, ऑलमोस्ट 2 years बॅक तुमी सगळे म्हाजे फुड्यान येयले. एंड हांव तुमकां ते पयले जे फिशरीज मिनिस्टर आहलो थिंगा तुमकां घेवन गेले, आनी कांय जावंक ना म्हूण म्हाका खबर आसा. आतां हांव तुमचे कडेन मागता की आमचे न्यू मिनिस्टर येयला फिलीप नेरी, तेजेर विश्वास दवरून तुमी पळोवचे येता तो कितें करतलो म्हूण. म्हाका खात्री आसा की तो तुमचे हेल्प करतलो, एंड हांव आसा तुमच्या फाटल्यान तुमकां सपोर्ट करपाक. जेन्ना म्हाका कळ्ळें देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, झगडी जाता 2 ग्रुपां भितर, ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी मॅकनायज फिशरमॅन. बोटींची नुस्त्या माता आनी हे ट्रेडिशनल नुस्त्या माता, तेजे भितर झगडी आहा म्हणून पयलेंच म्हाका कळ्ळें जेन्ना आमी फिशरीज मिनिस्टर जाता तेन्ना. आनी तेन्ना एसेंब्लीक देखून हांवें स्टेटमेंट केलो की देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, झगडी आहा ते आमी हे झगडी एलाव करपाक ना. कित्याक देवान दिल्यारूच रिसोर्सीस आमकां मारूंक मेळटलो, खावपाक मेळटलो. सो देवाक राग येता तेसो तुमी मिसयूज करूं नाका, बिकॉज ते नॅचरल रिसोर्सीस. आनी त्या पासून हांवें सांगलां सगळ्यांक आस जाता, एवरीबडी हॅज दॅट ग्रीड. देवान दिल्लें आसा आमचे गरजेक, पण आमचे आशेक दिवंक ना. हे आमी एसेंब्लीक सांगलेलें आसा. त्या पासून म्हाका दिसता खंयचेय पूण एक सेक्शनान, सम सेक्शन ऑफ फिशरमॅन हॅज दॅट ग्रीड. कित करून आपलेंच पोट भरपाक, दुसऱ्याचें चिंतना आसना. सो त्या पासून जेन्ना पाद्री आसा, गोमानेस पाद्री आसा, तेन्ना म्हाका दिसता फादर दीस इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रीड, विदाउट थिंकींग कोणाच्या बाटांक कोण, कोणाच्या उदकांक कोणाची. सो देर इज अ लॉ. आमच्या म्हणटा लॉ ना म्हण, कायदो आसाच. आनी जे कोण कायदो नासतना करता ते इलिगल. कायदो आसा 1980 एक्ट आसा, गोवा मरायन फिशरीज एक्ट. आनी पयर हालींच आमी मंत्री जाला तेन्ना आमी तेका अदीक घोडसाण दिवपाक, अदीक आमकां पावर दिवपाक आमी ते एमेंड केल्ले आसा. आनी ते एमेंडमेंट करून पास जाल्ले आसा. आतां तेजे रुल्स फ्रेम जाल्ले आसा, बट लॉ ना म्हणूं नाका. लॉ आसात ते भरपूर जाणां, ह्या ट्रॉलर द्वारे भरपूर जाणां कायदो आहा म्हणून. त्या पासून आमी पयली मिटींग म्हज्या चेंबरान घेतली. सेम पुलीस आशिल्ले, आमदार आशिल्ले आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मंत्री आसलो बाब गोंयकर लोक. त्या दिसाक आमी एक बोट दवरली
आमचे बोटीक धाडले, आमचे पेट्रोल बोट आहा थिंगा धरून एक बोट दवरली. त्या उपरांत सीएमान मिटींग घेयली. आनीक एक आमचे गोंयचे भायली बोट येयली मालपेसून, तिका दवरली आनी ते दुसरी सीएमान सांगले इलिगल फिशींग एक्टिविटीज आमच्या उदकांक जावपाक जायना, आमच्या दर्यांक जावपाक जायना, आमच्या न्हंयक जावपाक जायना. ते पासत मार्का केल्ले आसा ते झोना भितर ट्रेडिशनलान फिशरमॅन करचे आनी तेच्या भायर ट्रॉलरान करचे.